मोगाचेनो सांजूद ता देवाक समर्पण केल्लें पुणशेत पक्षिगेरे हाचे तर्फेन तुमकां सुमेस्तांक म्हजे प्रणाम। ऑक्टोबर म्हयनो आमकां पुणशेतांक तशेंच भक्तिकांक एक विशेष म्हयनो जावन आसा। ऑक्टोबराच्या 28 तारखेर आमच्या पात्रोन सांताचें सांजूद ता देवाची वार्षिक परब आमी संभ्रमता आनी हाका तयार जावन ऑक्टोबराच्या 11 तारखेर एक दिसाचे रेतीर सकाळी 9 तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत आमी आसा केल्या। मनादी बापो ऑल्विन डिसोजा आनी पंगड चिकमंगळूर ही रेतीर सोलून व्हरतात। ऑक्टोबराच्या 12 तारखेर सांजे 6 तावन ऑक्टोबराची 13 तारीख आयतारा पांत्यार 6 वरां पर्यंत जागरणाची रात आमी सोलून व्हरतल्या। मनादी बाप संतोष लोबो खाटीबळ्ळा सोविगार, मनादी बाप वाल्टर मेंडोन्सा SVD मुल्की, मनादी बाप सिरिल लोबो उडुपी, मनादी बाप सुनील वेगस केरेगट्टे आनी तशेंच मनादी बाप पियूस डिसोजा शिवमोग्गा ही जागरणाची रात सोलून व्हरतले। ह्या राती आमी विशेष तरान मागणें करया, सुमयाचो सांगात आमी अनुभव करया आनी त्या मरीपात आत्मीक तरान आमच्या फेस्ताक आमी तयारी करया। ऑक्टोबराच्या 19 तारखेर तावन 9 दिसांच्या नोवेनाची सुरवात आमी करता। 19 तारखेर सकाळी 10 वरार बावट उबारचें कार्यक्रम आमी हांगासर सोलून व्हरतल्या। त्यानंतर 10:30 वरार मीस आराधन नोवेन आमी सोलून व्हरतल्या। तशेंच ऑक्टोबराच्या 20 तारखेर आयतारा कोंप्रिसो आयतार त्या दिसा सांजे 4:30 वरार पेंटे थावन वोजासो पुरशांव 5 वरार मिसाचें बलिदान आनी निमाणें सक्रामेंताचें आराधन आनी सक्रामेंताचो पुरशांव आसतलो। आनी हें भक्तीपोवन सोलून व्हरतात आमच्या फिरगजेचे आदले विगार मनादी बाप मेल्विन नोरोन्ना। ह्या कार्यांत व्हडा संख्यान आमी भागीदार जावया। सक्रामेंतांतल्या जेजूक येवकरिस्तांतल्या जेजूक आमी आराधन करया, नामान करया, परगट मान ताका करया। ऑक्टोबराच्या 22 तारखेर हांगासर सामुहीक काजारांची मांडावळ आमी केल्या। 3 जोडी ह्या सामुहीक लग्नांत वांटेली जातली आनी त्या दिसा सकाळी 10 वरार मिसाचें बलिदान आनी मिसा नंतर आमच्या जुबिली हॉलांत काजाराचें कार्य आमी सोलून व्हरतल्या। ह्या कार्याक जायतो खर्च आसा आनी ताका लागून एका जोड्याचें पोशकपण जावन 30,000 रुपये दिवन घेवन तुमी आर्थीक तरांनी ह्या सोबीत कार्याक कुमो करून तुमचे लागीं हांव उपकार मागता। ऑक्टोबराच्या 27 तारखेर बेस्पाचो संभ्रम त्या दिसा आयतार सांजेर 6 वरार संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आनी ताच्या उपरांत चेरेलाचो पुरशांव आसतलो। ऑक्टोबराची 22 तारीख सोमार सकाळी 8 वरार सादें मीस, 9:30 वरार आमच्या मंगळूरच्या गोवळी बापांक अदीक मनादीक दोतोर पिटर पाऊल साल्डाना बापांक मोगाचो येवकार आमी मागता। 10:30 वरार संभ्रमीक फेस्ताचें मिसाचें बलिदान जावन आसा। ह्या भक्तीपणान आमी वांटेली जावया, प्रत्येक जावन ह्या 9 दिसाच्या नोवेनांत आमी वांटेली जावया। आमच्या गरजां खातीर आमचो पात्रोन सांजूद ताद्देवा मरीपात आमी मागया। आमचो पात्रोन सांजूद ताद्देव असाध्य आसलें साध्य करचो सांत आनी ह्या पवित्र थळार जायतीं आजापां अद्भुतां घडोवन आसात। तर ह्या सर आत्मीक कार्यान आमी वांटेली जावया। आमकां आत्मीक बरेपण आमी जोडया आनी ताचे सांगाताच आमच्या जिवितांत सांजूद ताद्देवाच्या मजतीन जायतीं असर्या अद्भुतां आमी अनुभव करया आनी त्या मरीपात आमच्या देवाक आमी महिमा होगळाप आराधन आमी करया। ह्या सर कार्यक्रमाक हांव ह्या पुणशेताचो दिरोगतर तुमकां सगळ्यांक मोगाचो मानाचो स्वागत येवकार मागता। मोगाचेनो सांजूद ताद्देवाच्या वार्षिक परबेच्या समार तुमकां कितेंय मिसाची तेसावां दिवंक आसात, तशेंच मुर्दोम वा पिर्जेंत रावोंक खुशी आसा जाल्यार आनी तशेंच ह्या पुणशेताच्या ह्या बऱ्या कामाक फूल वा फुलाची फाकळी दिवन आर्थीक तरान आदार सुदारचोंक मोन आसा जाल्यार तुमी हांगासर येवन दफ्तरांत दिवचें। हांगासर येवंक असाध्य जाल्यार तुमी
हांगासर सकयल दाखयलेल्या त्या अकाउंटाक तुमची कितें काणीक आसा दान दिवची, नाजाल्यार हांगासर काणसिल्ल्या त्या नंबराक तुमी गूगल पे केलें जाल्यार आमकां तें पावतलें. तुमच्या बऱ्या मनाक आमी सदांच तुमकां ऋणी जावन आसा. ह्या पवित्र थळार जावच्या त्या हर एका भक्तीपणा वेळार तुमचे खातीर सर दानी खातीर आमी मागतल्या म्हणली बसोवनी हांव तुमकां दितां. तेदून तुमचें उदार मनाचें कुमोक दान ह्या पूर्ण शेतांत सदांच आसूं दी आनी तुमच्या बऱ्या मना वरवीं ह्या पूर्ण शेताची अभिवृद्धी जावन सबारांक आत्मीक बरेपण जोडून कारण जावन दी म्हणून हांव मागतां.